म्हाका दिसता तुम्ही देखून आयकलो तो स्टेटमेंट की आपण डबल ट्रॅकिंगाचेर इन फेवर ना म्हणून आणि डबल ट्रॅकिंग आपण नाका म्हणून हाजो सगळो खोल हाडून हिंगासान ट्रान्सपोर्टेशन करतले काय म्हणून. पूण आयज तेन्ना हो गव्हर्मेंटूय आसलो बीजेपीचो, तो चीफ मिनिस्टर आसलो आणि जर तो चीफ मिनिस्टर जावन आयज बाब प्रमोद सावंत आयज चीफ मिनिस्टर आहा गोंयचो. पूण हांव कितें म्हणटा, जरी तर तेजें तो कमिटमेंट दिल्लो तो तुम्ही फॉलो अप कित्याक करूना, तेजेर तुम्ही कितें वचना. जेन्ना ते चीफ मिनिस्टरान मिस्टर मनोहर पर्रीकरान आदल्या चीफ मिनिस्टरान जरी तर म्हणलेलें आपण डबल ट्रॅकिंग नाका, जाल्यार आयज तेजेर डबल ट्रॅकिंग जालें कशें आनी जावपाकूच दिवपाना म्हणटालो. आनी तेणें जायतो कमेंट तेजेर हे मारलेले ती डबल ट्रॅकिंग हाडटले आनी कोण कोण हुंयच्यान बॅगां घेतले आनी कितें करता हे भाशेन उलयल्लें ते हांव वयर काडना. पूण हे गरज ना मोकट बाबयना हिंगा हेजेर डबल ट्रॅकिंग हांवें म्हणलें आमच्या वास्को नाकाच, मडगांव देखून नाकाच. हांवें तेजेर रिमार्क मारलो नेगेटीव नाका म्हणून. पूण म्हाका एकल्यान तेन्ना चीफ मिनिस्टर आसले तेन्ना म्हणलेलें अरे दीस इज सेंट्रलाचें मरे. अरे हांव कितें म्हणटा, तुमी सेंट्रलाचे जावं हेजे जावं वो दुसरेच जावं तुमी कित्याक भिता. अरे जेन्ना तुमी गव्हर्मेंट आहा तुमचो, तुमी हेजेर आहा पावरान आहा, अरे तुमी लोकांक सांबाळपा लागून जी बरी वस्त आहा ती करा न्हू. अरे जी बरी वस्त आहा ती करा, लोकांक फायद्याची पडटली ती करा. वो लोकांक जरी ते कोलाचेर आमच्या गोंया जर एक फायदो जाता, वो गोंयकार आमचो भाव कोणूय तर एक कोलाचेर हेजेर हें जाता तेन्ना हांव काय म्हणना लिटल क्वॉन्टिटी अशें प्रॉब्लेम ना. तुमी हाडून आयज बोल्ल्या मरे, आयज हार्बर वचून मेजीबंद हिंगा वचून चोया, पोर्टान वचून चोया. आयज जे पयले आदले जे MLA जे उलयताले ते आयज कित्याक ओगी रावले, कितें जाला. आनी जे वास्को आयज वास्कोचो आमदार म्हणटा आपले दुयेंत आहा, आपणाक कोल आपले चलेक नाका. अरे नाका जाल्यार कित्याक जाय तुमकां. आयज आमच्या ह्या कोलान जाय तो लोक, जाय ती मनशां, नाय ती भाव भयणां आयज सोंपोन गेल्या. आनी तरी पूण जाय, आनी तरी पूण तुमी देखून म्हणटा की आमकां हो कोल वो सारको बॅड, वो आमकां कोल नाका. जाल्यार तुमकां अरे तुमच्याय फॅमिलीक सांबाळपाक करा मरे, दुसऱ्याकूय करा मरे, दुसऱ्याकूय बेनिफीट जावं दी. कित्याक गव्हर्मेंट मुखार येवन कोण ना बोबाट मारना. आयज हेकाच लागून आयज आमी मिडिया बोगले येयल्या. मिडिया देखून म्हणटाले तुमी आसतना करूंक ना काय म्हणून. आमी आसतना आमी केलां. जेन्ना म्हाका उगडास येता, जेन्ना आमी देखून 2-3 बोट्यो देखून हांवें परत धाडलेल्यो, 1 म्हयनो बंद दवरलेली. हे बोट्यो बंद करप, त्यो कोलाच्यो बोट्यो भितर येता बंद, कितले डॅमेज तूं जाणाय तेंकां. पूण आमी केअर करूंक ना. आमी इवन ते हेवी ट्रक देखून जे एंट्री करपाचे, जे पोर्टान वचपाचे आसले आनी ते कोल कॅरी करपाचे आसले, ट्रान्सपोर्टेशन करपाचे आसले, ते देखून हांवें बाउंड्रीचेर बंद केल्ले. सी सगळे ट्रकांक सगळ्यांक एक परमीट आसताच ऑल इंडिया. पूण तरी पूण आमी केलोलें कित्याक आमचो गव्हर्मेंट आमचो आसलो. पूण हांव सांगूंक कोता इतलेंच, आयज हो तुमचो गव्हर्मेंट येयला, ह्या गव्हर्मेंटाचें कितेंय तरी लोकांचें बरें चिंतपाक, बरें जावपाक मुखार या. आमी तुमचे बरोबर ऑपोजिशन आहा मरे, आमी तुमचे बरोबर आहा. कितेंय करपाक जाय जाल्यार आमी आहा, वो खूंय सेंट्रलाक जर वचपाक जाय जाल्यार आमी आहा. पूण आयज थोडे MLA म्हणटा जालां तें पुरो आनी हेच्या मुखार जावपाक दिवना. कितें हेजेर कितें दाखोवन दिता. अरे लोक बोबाट मारता, NGO बोबाट मारता, पॉलिटिशियन ऑपोजिशन बोबाट मारता. आमी म्हणटा लोकांक बाबा हें वाल नाका, पुरो रावा, नाका ही वस्त जी नाका ती नाका. आयज भरपूर जाला आनी हें कोणाक कोणूच केअर कोन्ना. आमी असले पहिले मिनिस्टर म्हणून असले
आमी लोकांक पयले भिताले, आमी म्हणटाले अरे रे रे बाबा थिंगा लोक रस्त्यार येतलो, लोक बोबाट मारतलो, लोक आनी कितें करतलो, नाका आमकां. आयज कोणू हो कोणाकूच भिना मरे. आयज जालां कितें, हो कितें प्रॉब्लेम हो. एक दीस लोक रस्त्यार येतले आनी कोण कोणाकूच पळोवपा ना. हे भाशेन परिस्थिती जातली आयज. दुसरो इम्पॉर्टंट इश्यू म्हणटा तो आयज एक म्हणटा तो हेजेर आहा. आयज हांवें चोयलां फ्रॉम एअरपोर्ट रोड टू, हांव एकूच घेता, आख्खे गोंयचे रोड पिड्ड्यार जाल्या. आयज PWD मिनिस्टरान एक हेजेर हें दिलां, मिडिया हेजेर दिलां, स्टेटमेंट केला की आपूण रोड सोगले. अरे बाबा रोड कोत्तलो ते काणीच सांगनाका आमकां, इमिजिएटली कोर. म्हाका मनोहर पारेकराचो अनेक फावटी उगडास करता. जेन्ना एक मांगरान म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इल्लोसो पोर्टफोल पडलेलो आनी ते एक बायलेन पेपराचेर घायलेलें हे मिनिस्टराचे दोळे फुटले काय म्हणून. हांव तेन्ना मिस्टर मनोहर पारेकरा बोले वचोन हांव बसोन तेजे बोगले बसोन हांव ताका झगडलो. कित्याक लोक स्टेटमेंट आमचेर कोत्ता जाल्यार आमकां त्रास हें कोत्ता जाल्यार एक सांग म्हाका, तुमी कितें आमी कित्याक करची न्हू बेगीन काम. अरे बाबा डिसोजा फिलीप तो म्हणपाक राव, इलेक्शन बोगलेक येयले म्हणटकूच काम करपाचें. अरे म्हणलें इलेक्शन बोगलेक येयले म्हणटकूच काम नाका म्हाका काम जाय, हाल्यांचें काम आयज करूं जातालें कोर मरे. आमी हे भाशेन लोकांचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी हे भाशेन हें येताले. पूण आयज जालां कितें, रस्त्यार वचून पळयता थिंगा पोर्टफोल. आयज आमची ती हें जाता, फ्लायओव्हर जाता एअरपोर्ट टू हिंगा, थिंगा 10-12 जाण मेले एक्सिडेंट जावन. हेजो जबाबदारी कोण रे. हेजो जबाबदारी जो मनीस आयज ह्या लोकल MLAनी सांगोंक जाय आसलें, बाबा तो लोकल रस्तो दुसरो आहा तो सारको रिपेर करा, बरे भाशेन करा, लोकांक बरे भाशेन वच दी. आयज जे मनीस मरोन गेले, आयज जे मनीस त्या पोर्टफोला लागून त्रासां पडले, कोण जबाबदारी. आनी ही जबाबदारी कोणाची. आनी तुमी हालीं प्लॅनूच कोत्ता आमी कितें रस्ते कोत्तले. वास्कूय पडले पोर्टफोल. आनी वास्कूचे पयलींचे आमदार आसले ते जेन्ना थोडो तर एक पोर्टफोल पडलो जाल्यार व्हडलो रस्तो रुको कोत्ताले. आतां कितें जालां. अरे जालां कितें. जेन्ना हें हांवें ऑटो सर्वीस एकोडे आमच्या रॉय पेट्रोल पंपा कडेन 2 पोर्टफोल पडले. थिंगा जेन्ना पोर्टफोल पडलो तेन्ना व्हडले BJPन हांगामाक गेल्लो. हांवें वचोन तांकां बरे फातर घालून, पासाणीचे फातर घालून हांवें ते रोड करून दवरलो. आयज देखून एक पोर्टफोल फोंड पडना. अरे पूण लोकांक लागून कितें बरें करा मरे. तुमी कितें लोक थिंगा पडटलो मरतलो तेन्ना तुमी येतले, तेन्ना तुमकां दोय गुतीक जातले. अरे बाबा पावस गेलो पोर्टफोल पुरोया मरे, बेगीन काम करा मरे. तुमी पावसाक आनी एकाच बोट दाखय नाका. तुमी पयल्या रस्त्यार रावन थिंगा काम तें जावपा जाय. हे PWDचे आयज देखून हें कितें ते आडीच्यान ब्रिज बांदून आहा, लोक पडे त्याचेर हें जाता, पास जाता. पूण लोक पडोन मोत्ता. कोणाक येना उस फादर वॉट गोज. कोणाच पायचे गेला. जो फॅमिलीन कोण मनीस मोत्ता हे गव्हर्मेंटाचे निग्लेक्ट हें केला म्हणून, तेका पोर्टफोल पुरोयना म्हणून तो मनीस मोत्ता. तेकाच दूख, तेजे फॅमिलीक दूख कवता. कोरा काम करा. प्लॅन करू नाका. प्लॅन करून करपाक कोत्ता. असल्यो मिटिंग्यो आमी जायत्यो केल्यो. असल्यो मिटिंग्यो आमी जायत्यो घेयल्यो. आमी हो कोत्तलो तें कोत्तलो. आमी PWD ऑफिसराक आपोवन सगळे आपूण हें करून कोत्तलो म्हूण हें फोट खबर पयलें कोर आनी मागीर तूं हें कर. पयलो धाड रस्त्यार ते PWD ऑफिसरांक ते काम पयलें करून घ्या. एटेंड कर एक पोर्टफोल पडला जाल्यार. कित्याक करनाय तुमी. अरे कोरा मरे तुमी. पयशे ना तुमकडे. तेन्ना म्हणटा कितें लोकल MLA तेन्ना फायनान्शियल प्रॉब्लेम हें आहालो, तेका लागून पारेकरान हें करूंक ना डबल ट्रॅकिंगाक. अरे आतां मरे तुमकड पयशा करा मरे. आतां करा मरे तें काम करा मरे. तुमकड तर आयज पयसो आहा, तुमी काम करा. लोकांची सेफ्टी पयली चोया. लोक त्रासान खूंय पडपाचो आहा, हो प्रॉब्लेम लोकांक जाता थिंगा पयलें पळया.
हांव गव्हर्मेंटाक सिटकानूय दिता. जे PWD मिनिस्टराक जो न्यूली हो PWD मिनिस्टर जाला बाब दिगंबर कामत, प्लॅन कोण नाका. पयलो कितें कर प्लॅन कर न्हू, हय तुजी कोर, पूण पेपरार सांगता न्हू आपूण हें करतलो म्हूण तें कोणा पयलो वच आनी रस्त्यार तें काम करपाक धाड ऑफिसराक. आनी पयलो म्हणटा ते प्रॉब्लेम तेंचे सॉल्व कर. हे भशेन सगळे कडेन आहाय. MLA निल्लले आहा, जे जे एक एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा ते MLA कांय पडोंक ना. पूण हें पयलें काम करा. आनी हें काम तर कोन्ना आनी लोक तर हे भशेन त्रासां पडत गेलो. आतां आमी उगे रावपा ना. देव बरें करूं. आनी दुसरें, आयज आमी आमच्या बाब रवींद्र तळवलेकर, आयज ताका आमी आयज एक मोठें पद दिलां, रिस्पॉन्सिबिलिटीचें दिलां. तें म्हणल्यार आयज ताका आमी वायस प्रेसिडेंट ऑफ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी शरद पवार साहेब हाच्या एका कमिटीन आमी ताका वायस प्रेसिडेंट केला. आमी ताका लेटर ऑलरेडी इश्यू केले. आतां इन फ्युचरान बाब रवींद्र तळवलेकर तो तुमकां मिडियाक आपयतलो, बसतलो. प्लीज कॉपरेट करा तेजे बगल्यान तो इश्यू घेता तेन्नाय तुमी ताका मातशें कॉपरेट करा. नॅशनल वायस प्रेसिडेंट नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी शरद पवार गोवा. एनीथिंग? नमस्कार. हांव पयलीं वय जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो हे पार्टी, ती फक्त आतां अपग्रेडेशन जाला. आयज हांव सगळ्यांक पयलीं आमचे अध्यक्ष बाब जोस फिलीप, तशेंच आमचे पार्टीचे हायकमांडाक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हें म्हाका वयलें पद आयज दिल्लें आसा, तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी टायम एंड अगेन सदांच हांव घेतलो. तशेंच जे कितें म्हाका जे पळय आमचे सुपेरियर्स कोण आहात तेंचे अंडर जे म्हाका कितें तेंचें कितें मार्गदर्शन मेळटलें तें तंतोतंत पाळटलो. आनी आमी आमची पार्टीचें नांव फुडें काडपाक आमी हातांत हात घालून फुडें आमी चलतले. तेंच्या मार्गदर्शना खातीर आमी फुडें सरतले. आयज गोंयान पळयतलो जाल्यार सरान सांगलें ते इश्यू आसाच, ते सामके ज्वलंत इश्यू. तेजे मुखार आयज आमकां ज्वलंत इश्यू म्हणजे आयज लॉ एंड ऑर्डर सामकें सिच्युएशन बॅड आसा गोंयान. आजूच एक बातमी आसा, एक घरान खंय तरी उसगांव खंय तरी ते सायडीक एक बातमी, एक घरान चोर सकाळीं तांगेलो घोव आनी देर ते नुस्त्याक गेले आनी फाटल्यान चोर भितर सरलो. तिगेली बातमी आसा, एक कितली 4-5 लाखाची तेगेले भांगर चोरलें. अशें वचत थंय लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आयज सामकें बॅड आसा गोंयान. तशेंच गोंयचें गोंय आमी जें राखपाक जर आयज फुडें सरपाक जाय अशी आयज टायम एंड अगेन ही आयज सामकी गरज आसा गोंय राखपाची. गोंय राखपा खातीर गव्हर्मेंट कांयच सामकें फेल जाल्लें आसा. तुमकां इश्यूज सामके ज्वलंत म्हणजे हे आमचे जमनीचो इश्यू आसा, बाकी आमचे एनवायरमेंट आसा, पोल्युशन आसा आनी कितें कितें ना. पूण गव्हर्मेंट तेजेर खंय सामकें सबशेल फेल अशें दिसता. आयज सांगन दिसता, सामकी खंत जाता जेन्ना लोकांनी आयज आमचे गोंयकार भाव जे आसा पळय गोंयकार तांणी सगळ्यांनी मुखार सरोन आयज तांकां उलो मारता तुमचे मार्फत. तेणी आयज जर आमी जर एक्शन घेयना जावं आयज आमी कितें तरी सिरियस घेयना न्हू, ह्यान मुखार आमी खूब त्रासान पडटले. दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार म्हारगाय आसा आनी बाकीचे आमचे अनएम्प्लॉयमेंट हे चालूच आसा. लोक सामके बेकार आसा. हे बेकारीक लागून हे फुडें हे आमचे पळय जे हिंसा जाता, कितें कितें खंय डॅकॉयटी जाता, खंय आनी कितें रेप जाता, खंय आनी ड्रग्स इश्यू आसा, कितें आसा म्हणून गोंय म्हणजे आमगेलें हें पयलींचें गोंय उरलें ना. लोकांनी एक लोकांक अपील आसा की हेजेर सारको बारीक विचार करून बेश्टे पार्टी फाटल्यान धांवपाचे पेक्षा पयलीं आमच्या गोंया खातीर कितें केलें ते विचार करा. तेन्नाच आमचें गोंय मुखार बरें उरतलें. आमचे फुडले पिळगेक आमी गोंय राखून दवरतले बरे भशेन. आमची गोंय म्हणल्यार कितें तुमी विचार करा, मागीर 20, 25, 30 वर्सां पयलीं आमचें गोंय कितें आशिल्लें आनी आयचें गोंय कितें आसलें. फक्त ही लूट चल्ल्या लूट. सगळें गोंयभर सगळे कामां आनी गव्हर्मेंट हेका सगळें लूट चल्लेली आसा. सरान सांगलेले भशेन एक PWDचो इश्यू सांगता तुमकां. आयज PWD म्हणजे ते टेंडर काडपाचें फक्त तितलेंच तांकां पडलां, बाकीचें आनी कांयच ना. हांव एज ए इंजिनियर काम केलां हांवें PWDक. हांवें 25 वर्सां काम करून म्हाजी आनी 12-15 वर्सां सर्वीस आशिल्ली. हांव सिरीज सोडली आनी आयज हांव 12 रिटायरमेंट घेतलें आनी आयज हांव पळय सोशल सर्विसाक एंटर जाल्लो आसा. पूण जालां कितें, म्हाका 15 वर्सां ती सिरीज सोडची पडली. म्हाका विटलो हांव तेंचे हेका कारबारूच सगळो विटलो. खंयचे कमिशन
त्यांचे कॉन्ट्रॅक्टराक ताका सपोर्ट कर, ताका मातशें हेल्प करून दी आनी वयल्यान टेंडर काडटा 25% बिलो. ताका 25% बिलो केलो की ताका मागीर इन्कम टॅक्स लागता, मागीर ताका रॉयल्टी लागता आनी कितें मागीर करतलो काम कितें. आनी आयची परिस्थिती आयज हांवें आयकलां की 40% कमिशन घेता म्हणून. 40% कमिशन करतले कितें काम, म्हणजे फक्त टेंडर काडप, थंय बेश्टे काम केल्ल्या भशेन करप, बील करप, जालें. आनी कोण कांय उलयना, लोक कांय उलयना. आयज ताका लागून आमकां आयज हांगा आवाज काडचो पडलो. ही परिस्थिती सामकी बिकट आसा. ही अशीच जर चल्ली आनी एक वर्स जर चल्ली न्ही जाल्यार काबार, गोंय काबार आनी कांय उरपाचें ना. करप्शनाचे हे पळय सांगिल्लें 40% कमिशन दिवपा जाय म्हण करतले कितें काम ते कॉन्ट्रॅक्टर काम कितें करतले. आनी फाटल्या दिसांनी तेणी पळय आनी कितले पर्सेंट बिलो वचपाचे अशें म्हणून तेणी घातलां, पूण तें सुद्दां योग्य न्ही. म्हाज्या हिसपान तांकां एट पार कॉन्ट्रॅक्टरांक म्हणटा ते एट पार दिवपाचे. एट पार म्हणजे GSR रेट आसा त्या प्रमाणे तांकां तेणी एटलीस्ट तें काम तरी बरें करून तुमगेलें कितें खावपाचें खाया तुमी. कितें तेजेर तुमी तुमची काय अजून पासून तुमची हें ना, कितें तरी बंधन ना आनी काय ना. कामूय कोण पळयना सारकें. आनी आतां सगळें काम करून आतां तो पोर्टफोलियो काडून ताणें ते दिगंबर कामतीक दिलो. तुवें म्हटलें पळय 2012 सोडले म्हणून ते अशें कमिशन दिवचे पडटा कोणा हेल्प करता. 2012 पयलीं हीच सरकार आशिल्ली मरे, जे आतां तूं पार्टीन आहा तेंचीच सरकार आशिल्ली. सरकाराचे हांवें काय तशें हेजेर म्हणून ना, पूण जे पळय म्हाका फेस करचे पडले म्हणजे तेजेर उलयलो हांव. तेजे टायमार 2012 आमचं गव्हर्नमेंट तेणी सोडले 12 पूण ना तुमी म्हणला आतां की आमी 2012 आमचो गव्हर्नमेंट आसलो. ना 12 तेणी सोडले. कित्याक सरकारचे प्रेशर तेच्या पयलीं तो गव्हर्नमेंटान आसलो न्हू. तेज्या पयलीं आसलो, पूण आमी तुवें म्हणला कितें 2012 कितें आमी 2012 तेन्नाच सरकार जालें तेन्ना न्यू सरकार. दुसरो क्वेश्चन आसा तो रेल्वेचे जे डबल ट्रॅकिंग आसा न्हय ते काँग्रेसच्या काळात DPR काढलेलो सुनील ढवळीकरान सांगला. तो आपूण तेन्ना मिनिस्टर आसलो. तुम्ही त्या सरकारात असले 2008 होय 2008 त्यांना काढला ना. 2008 एक फायल येयल्ली फॉर एक्विजिशनाक. तुम्ही नाकारली. आमी नाकारली फायल. आता वय 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 आमी नाकारली आनी तेजेर म्हाजो नेगेटीव हे आहालो की वी डोंट वॉन्ट बिकॉज सी म्हाजी कितें आहालें एक्विजिशन. आमच्या गव्हर्नमेंटा कडेन ह्या रेल्वे हेजेर जाय तो लोक रेल्वेच्या सायडीन रावता. सो म्हागेलें चिंतप तें आसलें की हांवें रिफ्यूज कित्याक केली. ओन्ली रिजन लोकांक सालें एक्विजिशन येयलें काय ना, लोकांची घरां वयतली म्हणून. सो म्हागेलो तें चिंतप आसलें आनी ते कारणाक लागून हांवें ती रिजेक्ट केली फायल. तुम्ही रिजेक्ट केली. सेंट्राक काँग्रेसचे तेन्ना काँग्रेसच्या गव्हर्नमेंटान म्हाका देखून म्हणलें अरे दिस इज अ सेंट्रल प्रपोजल. आय सेड आय डोंट केअर. मंजुरी दिली ना हांवें म्हणलें आय डोंट केअर. हांवें दिवंक ना एज अ रेव्हेन्यू मिनिस्टर दिवंक ना. ती कितें आसा सेंट्रलाक जर सरकार तो दितालो तेन्ना दिगंबर कामत आलो. दिगंबर कामतीन जरी तर ती केली आय कॅनॉट से एनीथिंग. बट म्हाकोड जेन्ना एज अ रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हणून जेन्ना फायल येयली ती हांवें फायल रिजेक्ट केली, रिफ्यूज केली. आनी ती चिंतून कितें हे लोकांनी घरां वयतली, लोकांक प्रॉब्लेम जातले आनी हे सगळें एक्विजिशन गायलें काय ना लोकांक भरपूर प्रॉब्लेम जातलो म्हणून तें चिंतून हांवें ती फायल रिजेक्ट केली. दिगंबर कामत आणि ना तेन्ना दिगंबर कामत काँग्रेसाचो आलो चीफ मिनिस्टर. सो हे ताणी केली आसतली. पूण हांवें एज अ रिफ्यूज केले एज अ रेव्हेन्यू मिनिस्टर आमी ती रिफ्यूज केली. कितें हांव कितें म्हणटा हांव म्हाजें उलयतां. एज अ रेव्हेन्यू मिनिस्टर हांव उलयतां. हांवें जेन्ना एक्विजिशनान जेन्ना फायल येयली तेन्ना आमी नेगेटीव रिपोर्ट तेजेर मारलो बिकॉज आय डोंट वॉन्ट टू एक्वायर द लँड फॉर जालें. आतां कितें आसता चीफ मिनिस्टरान तर फायल केली, मिनिस्टर ओव्हर रूल्ड करून जाता. केलें आसता. तेन्ना दिगंबर कामतीन अप्रूव्ह केलें तो आमगे भाव म्हणटा ते भाशेन
असं सुधीर ढवळीकरही हा म्हणतात. असं सुदेन धावले की कितें तो हाले बरोबर हाले गव्हर्मेंट बाय आणि कितें हा Thank you. बरी करू आता काँग्रेस एकूच म्हणून आता जे काँग्रेस ओपोज करता पळय तांकां रायट ना म्हणटा ते कित्याक सांग काँग्रेसीन तेन्नाच सरकारान काँग्रेसीनूच दिल्लें अप्रुवल आनी आतां काँग्रेस ओपोज करता तेजेर. सी कितें आहा आतां म्हज्यान कांयच म्हणून जायना तांकां रायट ना म्हणून आतां कितें आसता जाण एकल्याचें जे गव्हर्मेंट चलयता तूं आमी सांगलां सी जेन्ना हांव मिनिस्टर आसलो तेन्ना आमी लोकांक मिडियाक भिताले आनी म्हणटाले कितें बाबा मिडिया येवन आमकां हें करतले आनी प्रॉब्लेम जातलो सो फायनली आमी कितें एक वास्ट कितें करूं वचनाहले हे एज अ जुझे फिलीप एज अ हांव रिस्पॉन्सिबल पर्सन म्हणून तें हांव करनाहलो दुसरी कोण कशें करताले आनी कितें करून करताले तें म्हाका पडोवंक ना पूण पूण आतां काँग्रेसीन जेन्ना परमिशन दिलां म्हणटा पळय काँग्रेसूच ताका परतून ओपोज करता. काँग्रेस तेन्ना तो दिगंबर कामत आयज खूंय आहा दिगंबर कामत आयज बीजेपीन आहा हेच ते मनीस कितें आसता कितेंय तरी मरे मोतीन कितेंय तरी एक अजेंडा आसता आनी त्या अजेंडाचेर मुखार वयता आनी हेच मनीस आयज आसले तो काँग्रेस आहालो आतां कोण केलो मनीस कोण तूं सांगला केलो मनीस कोण दिगंबर कामत मरे चीफ मिनिस्टर तो आहालो मरे सेंट्रल काँग्रेस ना असते सेंट्रल काँग्रेस आली सारकी आनी आमची लाल पूण हांवें एज अ म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेजेर हांवें ती जबाबदारी म्हाजी हांवें ते भाशेन घेयली. आता एक पॉलिटिकल क्वेश्चन म्हणजे आता 1.5 वर्ष उरला इलेक्शन होय. एनसीपी कितले सीट लढत येतले अंदाज एक बाबा 4-5 धरून त्याच्यातले करतले युती करतले काँग्रेसी बरोबर काय आनी कितें करतले ते मातशें सांगा. सी ह्या काँग्रेसाचेर मरे आमकां मरे व्हडलोसो विस्वास असो ना तुमचोय ना आपाचोय ना चोय विस्वास असो ना कित्याक जेन्ना लोकसभा इलेक्शन येयल्लें पात्रांव लोकसभा इलेक्शन जेन्ना येयल्लें तेन्ना हांवें त्यांच्या ऑब्जर्वरा कडेन डायरेक्टली म्हणलोलें फॉर अ फर्स्ट मिटींग बाबा हें तुमगेलें इंडिया एलायन्स म्हणटा हें उत्तलें वो ना वो ओन्ली फॉर द लोकसभा इलेक्शन तेणे म्हाका म्हणलोलें कितें नाव दीस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू पूण म्हाका आयज दिसती पडना पूण कितें आसता जेन्ना जेन्ना इलेक्शन येता सी आयज 3 इलेक्शन जालें लोकसभेचें इलेक्शन येयलें काय ना तेन्ना ते म्हणटाय आमकां वी हॅव टू बी टुगेदर कित्याक तांकां बेनिफीट मेळपा जाय आतां जेन्ना दुसरें असेंब्ली इलेक्शन येयलें काय ना तेन्ना म्हणटा ते आमी राजा आमी आनी कांयच येना आमकां नाका सगळो लोक आमचो हांवें ताका परतून रिपीट करता हे जे भाडकार आहाय न्हू व्हडले व्हडले पयलींचे भाडकार आहाय न्हू ते कडेन बरें पत्रांव प्रॉपर्टीची इतली फायली आहाय हे रिपीट करता परतून इतल्यो फायल्यो आहाय आनी फॉरेस्ट प्रॉपर्टी तेंची ह्यो ज्यो प्रॉपर्टी आहाय ते तेंच्यो पूण त्या भाडकारांक खबर ना ज्या लुगाराचे तेंचे भाट आहाय त्या भाटान जायतीं घरां जाल्या म्हणून खबर ना त्या आपूण चिंतून म्हाका जे डॉक्युमेंट आहा सगल्या काँग्रेसाची हेच भाशेन जाता पार्टीची बाबा सगलो लोक गोंयचो आमचो आमच्या बराबर आहा अरे पयलें इम्पॉर्टंट म्हणटा ते हें युनिटी जोरी तर हे युनिटी कोण नाय जोरी तर बराबर येयनाय जाल्यार इट इज व्हेरी बॅड फॉर 2027 कितें आसूं तें कितें आसता त्यांच्या बरें हा तुम्ही खंय खूब आसा चोय कांजिला आमी हुंय आसा म्हणटा आमी आमच्या पॉलिटिकल हितून आहा आयक आमी सगळे तूं म्हणटा कितें आमी सगळीं कितें सिटां लडटलीं वा आमी सगळे कडेन कॅन्डिडेट घालतले ना देर इज अ सिलेक्शन इन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी हे आमी देखून काँग्रेसाक देखून म्हणलां की वी आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय हेतून सगळे कडेन घालून की आमकां डिस्ट्रॉय करूं नाका ज्या ज्या लुगाराचेर आमकां जी आयज हें आहा ताका आमचे वोटर आहा थिंग आमी घालतलेच हे आमी आयडेंटिफाय केलें 5-6 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी पयली आयडेंटिफाय केल्या हांव मागीर सांगता कित्याक ना जाल्यार परतून हांव मिडिया येतलो हांव मिडिया बसतलो आनी तुमकां ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी हुंयच्यो आहा ते हांव सांगतलो 500 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तुमकडे होय 100% 100% वास्को होय हा वास्को आता झेडपी येवपाचे होय झेडपी आमचे मुवमेंट आमगेले चालू आहा झेडपीचे आनी आमी सगळे आमी आयडेंटिफाय करून आमी आमच्या सेंट्रल लिडरा कडेन सुप्रिया सुले ताई कडेन आमी दिल्या
कितली लिस्ट दिल्या आमी ती लिस्ट करून सगळ्यांक दिला कितली? ती आमी ZP इलेक्शनाचे कौन्सिल इलेक्शनाक हे सगळे आमी प्लॅनिंग आमच्या लिडरां कडेन दिला कितली दिल्या का लिस्ट ने दिला हांव सांगता मिडिया येतलो न्हू नाव सांग मरे कितली नाव येतलो मिडिया 10 का 20 You don't have a trust on the Congress. ना रे Okay, सॉरी what सॉरी about that thing? What about the local parties are there? Goa Forward is there, RG is there, MGP is there. What do you like to say about these parties? सी हांवें पयलेंच म्हणलां हांव कितें ऑल वी हॅव टू कम टुगेदर सी पळय आतां मेन पार्टी आतां कोण बीग ब्रदर कोण काँग्रेस काँग्रेस दोरी आतां काम बीग ब्रदर दोरी? बीग ब्रदर तेणी सगळ्यांक मेळपा जाय वो ना हय वो ना जोरी तर आपुणूच सुपिरियर म्हणून आपुणूच स्ट्रॉंग म्हणून तर रावलो जाल्यार हें चलता हाल्या डिस्ट्रॉय जावन वयतले सो इट इज देर ड्युटी टू कॉन्टॅक्ट एवरीबडी फाटल्यान आतां इवन माय सुप्रिया सुले ती देखून काँग्रेसाक लास्ट टायम उलयलेली तेन वयल्यान पर्सनली फोन केल्लो पर्सनली फोन करून त्यांच्या ऑब्झर्वराकूय फोन केल्लो त्याचा जो इन्चार्ज आहा गोवा ताकाय फोन केल्लो बाबा वी हॅव टू सीट टुगेदर म्हण बट आय डोंट नो कितें जाला कितें केलां तें कांय खबर ना सो हे भाशेन कितें करता सी आपुणूच हुशार म्हूण सांगलो न्हू तो तेन्ना मरे सगळे सारकें जायना दुसरोय हुशार म्हूण चिंतपा जाय दुसऱ्याकूय सपोर्ट आहा म्हूण चिंतपा जाय दुसरोय गरजेचो म्हूण चिंतपा जाय काँग्रेस आपण चड वयर खूब हुशार म्हूण सांगता जालें न्हू तुमी चोयता म्हण तुमकां खबर आहा हांवें तुका सांगलें चड तूं पॉलिटिशियन आमी भाविशान सांगलें. भाविशान कितें केलें आमी आमचीच मतां पळोवया म्हळ्यार आमकां जितकी पडले तितलेच डिपीट त्या मतान ते डिपीट जाल्ले आहा भाविशाचे रिजल्ट काडून पळयत जाल्यार कळटा गोवा सेवन फॉरवर्ड सीट्स अशे आसा. आसा ते 7 सीट्स ठीक. गोवा फॉरवर्डा कडेन आमी contact आहा. तितली जर पडलेली न्ही एके कडेन पडलेली जाल्यार आयज काँग्रेस थंय सीट येता फॉरन कॉन्टॅक्ट आहा ना तुमी हय आमी गोवा कोंडे आबा कडेन आहा? आबा कडेन आहाय आमी आमी ताकडे आमी मेवल्या हांव कितें आसता एक पाटी मिडियाक बिवन आमी बसल्या बाराबर बसल्या आमी स्टेजीर उलयल्या तूं उलयला कितें म्हणटा स्टेजीरूय बसून गोवा पडयता तूं उलयला उलयला हांव ओपनली उलयला न्हू कितें सी आमी कोणा उलोवपाक कोणाक भिनाय आमकां कसलोय प्रॉब्लेम ना कितें हांव कितें म्हणटा इम्पॉर्टंट एकूच आहा 2027 जरी तर आमी येतले पावरान लोक आमच्या बराबर आहा लोक सगळ्यांचे बराबर आहा म्हणजे जे ओपोजिशन पार्टी आहा तेंचे बराबर आहा पूण हेच मातशें डिस्ट्रॉय कोत्ताय कितें प्लॅन तो कांय खबर ना सो आमी एकूच काम करपाचें दॅट ऑल वी हॅव टू कम टुगेदर आनी मागीर न्हू सो हें कितें जावपाचें तें आतां जावपाचें कितली सिटां जिखोंक एनसीपी जिखोंक शकता तुमी अरे कॅन्झील तूं पळय रे बाबा तुका हांव म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी तूं हुंची तूं कॉन्स्टिट्युन्सी दिता बसता मिडिया बोगलेक आनी तुमकां हांव डिक्लेअर करता हुंची कितलो गेम जालो तूं आतां वास्को ट्राय करीत आसा वास्को जिखोंक शकता तो दाबोली उडकी मारतलो चय हांव दाबोली ताका free जाला. सी हांव दाबोली देखून सांगपाक तुका हांव एकूच रिजन आहा सी हांवें म्हाज्या जेन्ना हांव पॉलिटिक्सान येयलो हांवें म्हजी कॉन्स्टिट्युन्सी केन्नाय चेंज करूं ना दाबोली दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सीन हांवें केन्नाय चिंतूंक ना हांव जेन्ना दाबोली बसलो काँग्रेसान म्हाका सांगलें हांवें पळयलो की दाबोली कॅन्डिडेट ना काँग्रेसाचो जेन्ना काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट ना म्हणटकच जे काँग्रेसा मनशांनी म्हाका तेंचे बोगले ऑब्झर्वरां बोले येले म्हाका येलो हांव गेलो तो म्हणपा लागलो ओके यू वील गिव इट दाबोले उडासलो दाबोले आनी ते हेजेरा मुखार गेलो 8 म्हयने पयलो इलेक्शना पयलो येलो बसयलो ते ऑब्झर्वर तिगूय जाण ऑब्झर्वर बसले 12 बसून डिस्कस जाले आतां तुमी म्हाका सांगा तुमी जर म्हाका तर एक उतर दिलोलें दॅट आय एम देरेफॅन तेंगेले कितें जाल्या ते बीजेपीचे थोडे जे मुवींग गुदिनाचे थोडे जे सपोर्टर आहाले तेणी एक प्लॅन कितें केलो की बाबा एका तिकेटून दुसरी घालया मोदी घाले कित्याक म्हाजी भिरांत आहली तेका आनी लोकांनी म्हाका सांगलोलें एक कॅन्डिडेट एनसीपीचो नाजाल्यार काँग्रेसाचो सिंबलाचो वो आनी हेजेर आमी आसले पूण लास्टाक तर तेणी घात केलो जाल्यार आमी कितें करपाचें मग तुका घात केलो डेफिनेटली काँग्रेसान घात केलो केलो तूं जिखता थिंगा अजुनूय म्हणजे हांव दाबोली ना हांव वास्को वास्कोन जिखता अजुनूय जिखता माझो वोटर आहा रे कॅन्झील तूं वास्को यो आनी चोय रे दाजी आपूण जिखता म्हणटा ते बरें यार सगळे जिखताय म्हणटले न्ही रे आस रे ते आमदार मागीर आहा. पळोवया रे आमी अरे जेन्ना लोक सी आमी म्हणटा आमी जिखता तो म्हणटा आपूण जिखता अरे लोक बरो आसले सगळे बरे रे तुमी इतले चिंतनाका
आयज पासून माझा लोक आमच्या बरोबर आहा ते मागीर उलयला पॉलिटिकली लास्ट 3 टर्म तुवें ट्राय केले तुका लोकांनी रिजेक्ट केलो कित्याक खातीर आता त्या लोकांची खबर आहा न्हू लोकांक कित्याक लोक 3 टर्म कित्याक हय लोकांक खबर आहा न्हू कित्याक कित्याक नाका म्हणटा ना हांव नको लोकांक कित्याक तो आयज कित्याक लोक म्हणटा तुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी चेंज कित्याक केली तुवें केली हांवें केली दाबोली गेलो न्हू कित्याक म्हणून तुका लोक नाका म्हणटा हय दाबोली नाका कोण म्हणलें तूं लास्ट 3 टर्म नाका म्हणटा कोण नाका म्हणटा आमचे जे वोट आमच्या मदें डिविजन जाले आतां हे डिविजन जावप म्हणजे हे व्हेरी बॅड So it was your mistake to change was constituency. yes it was my mistake to change the Daboli constituency. So you will never do it again. Never. ओके थँक्यू एनसीपीचो दुसरो फ्रॅक्शन गोंयांत आयिल्लो आनी ताजो यूथ बीन एक्टीव जालो 2-3 एक्टिविटी घडोवन हाडटा तेंच्यांनी तुमी ताचेर कशें पळयता कोणाचे एनसीपीचो दुसरो बीन आज ते गोंय हांव नाच करता हांगा चॅस घेतली ताणींनी चॅम्पियनशीप घेतली आज ते पळयना आनी तुमचे तेंची बाबा तेंचे कितें आहा ते येयले एक तांचो पार्टी प्रोग्राम प्रेसिडेंट केले कोण आहा तोच खबर ना म्हाकडे तेंच्या पार्टीच्या लिडरांनी म्हाकडे विचारलें बाबा जी आमी पार्टी आमी ऑर्गनायज केल्या आमचो थिंगा गोंया कोण आहा काय म्हणून हांवें म्हणलें ना कोण दिसती पडना सी तेणें एक प्रोग्राम